बाकी कडेन गोंयान आसा तशें सांग्यारय आसा. सांग्यार बींग खूब हें आसा झाडां आनी हातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी ते सगळे गेल्ले आसात. झाडां बिडां पडटात. पण फायर ब्रिगेड आमकां काल दिसभर टोटल बिजी आशिल्ली. कुडचोरे फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस बरें काम करतात. काल ताणें एक 3-4 जाग्यांचेर मोठी मोठी झाडां पडलीं. कोणाच्या घराचेरय पडले आसात, रस्त्यार पडले आसात, ब्लॉक जाल्ले आसात. 3 कडेन खांबेय पडले. ते ताबडतोब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी फायर इमर्जन्सी सर्विसीस ताणें काम केल्लें आसा. सो डिजास्टर मॅनेजमेंट हे सांग्यार बरे तरेन काम करता. आनीक अजून ज्या जाग्यार मोडतोड जाता इमिडिएटली लक्ष जाता. तुम्ही स्वतः ऑन फील्ड असता चडशे कडेन? ना, आता असेंब्ली आशिल्ले कारणान हांव ऑन फील्ड वचपाक शकना. पण हांव सकाळ फुडें वचून ताचो हें घेता. आयज सकाळ फुडें हांव रिवणा भागान भितर काल ज्या जाग्याचेर सुलकर्णा गेल्लो सुलकर्णा भागान भितरय गेल्लो आसा. सुलकर्णा भागान भितर झाडां पडलीं. मागीर परत जांबावली भागान भितर झाडां पडलीं. रिवणा गेलीं. सो आयज सकाळ फुडें एक रावंड मारून आयलो आसा हांव. परत एक फावटी हें जातलें. काल खूब जाग्याचेर झाडां पडलीं. इलेक्ट्रिसिटी खांबे पोल हें जाल्ले, अप्रुटेड जाल्ले.